രാമ 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 രാമ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ നാരായണായ. കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാൽമീകി ಕೋಕಿಲಂ. ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೂ ഏറ്റവും ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೈರಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾನೆ सीतान्वेषणम जानो, वानर सेना जानो, एक सनी बच्चे एक श्रीलंका बच्चे एक यात्रा. आम्ही सांगता जाल्यार फस्ट इंडिया सोन बच्चे एक अवतारू फॉरेनांत म्हणून सांगूया जाता काला. ते दुसरं सगळं भागूय एशियातून मिकवारून सगळं कंट्रीजय इंडियाचे भारताचे भाग होत आशिल्लो. ते श्रीरामचंद्रान सीतान्वेषणा वच्चे मुहूर्तम जाल्लेले संभव सगळं आमकां सगळ्यांक कळचें कळटा. श्रीरामचंद्रान रावणा मारजमशानीक तें स्वर्णमयी जान लंका दिक्कून आमकां कित्या तें सोडूका म्हणून एक प्रश्न आमच्यानीक श्रीरामचंद्रान सांगिन एक वाक अति वर्णनीयम द. अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि घरीयसी. उतली स्वर्णमयी जानसिल लंका आम्ही त्या सोन वचुका, आमकां अयोध्या त्या वापस वचुका, आमकां हांगा राबुयावे म्हणून लक्ष्मणान निंगुंजमच्यानीक लक्ष्मणाली श्रीराम संगता. श्रीरामचंद्राली मातृभक्ती, देशप्रेमय, त्याग मनोभावमय तातूंत प्रतिफलीत जाता म्हणून म्हाका दिसता. जननी जन्मभूमिश्च आमगेली जननी आनी जन्मभूमी स्वर्गापसी श्रेष्ठम त तें देखून आमकां दिरचें वचुका म्हणून श्रीरामचंद्र सांगता. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृत कस्य सिद्धनम. उपनिषत्तांतून वाकत श्रीरामचंद्रान हें सांगून आमच्यानी मागीर म्हणना येता. हें सगळें जगत देवानेची आनी तूं आमकां आवश्यकतेन मात्रम आमी काडका, नत्तिन्ने चड आमी आग्रही जाता जाल्यार आमी काडता जाल्यार तें आमी चोरा समांत म्हणटा तातूंत मना जाता. तशी एक थॉट तांगे जिवितांतूय ते अवतार महात्म्यान सुकून आमकां दिकूं येता. मगेले आग्रहान हें दिकून जमच्यानीक आपी स्वर्णमयी लंका म्हणून श्रीरामान सांगून जमच्यानीक लंका वचून एक हें श्रीरामाने तांगे रामायणाचें इम्पोर्टन्स अशें हिस्टोरिकल कांय सगळें दिकूंका म्हणून आग्रह येयलो म्हणना. तमिळनाडाक चेन्नई सुकून इंटरनॅशनल फ्लायट श्रीलंका आसा, केरळा सुकून आसा, कोची सुकून आसा, ट्रिवेंड्रम सुकून आसा. तमिळनाडा सुकून आमी सेलेक्ट करूं अशें कारण ती म्हळ्यार एक रामेश्वरम धनुष्कोटी सगळं आमकां आकाशा वेल्यान दिकूं येता. तें तीर प्रदेशा उंचा वेल्यांत समुद्रा उंचा वेल्यांत फ्लायट वता. तर थंगा सुकून आमी एक फ्लायट काण जमच्यानीक एक ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮಣಿಕೂರ ಯಾತ್ರಾ ಆಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಮಾತ್ರಂದ आमी कोळंबो श्रीलंकाचे तलस्थान जानसिन कोळंबो पंपतनी आमी तमिळनाडा चेन्नई सुकून फ्लायट बुंजमच्यानीक ഏകദേശം ഇക്കരവരാമളേത്ത് आमी तें चडलेनी तवळ വേലിയേറ്റം ना വേലിയിറക്കം तसिन्ने ते टायम तें सेलेक्ट करूंक कारण तें म्हळ्यार श्रीराम सेतू एक दिकूंका म्हणून आकाशा वेल्यान तें सॅटेलायटा वेल्यान दिक्कत आनी म्हणटा सांगता तशें ताजें आवश्यकताय ना. सीता अन्वेषणा खातीर श्रीरामान वानर सहितम केलें एक श्रीराम सेतू दिकूंका जाल्यार वेलियरकम आसले वेळार आमी गेल्यार दिकूं येतलें. तर तें श्रीराम क्षेत्रम जानो, रामेश्वरम क्षेत्रम जानो, धनुष्कोटी जानो आपणे तलेमन्नार म्हळ्यार एक विशेषिपिचे करता एक स्थळार पावन आपणे आमकां दिकूं येतलें. श्रीराम सेतू चांग क्लियर जावन दिकूं येता. येदें सगळें उदकां भितर गेलें येदें सगळें भायर दिकूं येतलें. राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम श्रीराम राम राम श्रीरामचन्द्र जय श्रीराम राम राम श्रीरामभद्र जय श्रीराम राम राम सीताभिराम जय श्रीराम राम राम लोकाभिराम जय श्रीराम राम राम रावणान्तक राम श्रीराम मम हृदि रमता तेवे लगीन सलपलेग एम्नु करचना आपणे मृत संजीवनीचे एक मोलो दोलुकोंड म्हणून एक थंगा हिमालयांसुकुनु हनुमंतान संजीवनी मृत संजीवनी हळ्ळेने तुमकां सकाळीं कोळची कयरित तेंचे तरी कोळंबो तलस्थान नगरीत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट थंगा आमगेन फ्लायट देमता थंगा सुकुनु तो आमगेले शिरीक रामायणाचें यात्रा प्रारंभ जाता कोळंबो इंटरनॅशनल एअरपोर्टान सुकुनु तेजे फॉर्मॅलिटीज जेवान आमी भायर देवलीं आमकां कोळंबो सुकुनु श्रीलंका फुल्ल वंश बगेजान सिन्ने एक कार आमी नेरते अरेंज केलें 7 days बगेजान ताणा एअरपोर्टान सुकून आमकां पिकअप करूं आमगेल्या हॉटेलां व्हरूं बाकीसले कडेन आमी मूजमचे बगे सिने ताणें आमकां हेल्प करूं सायट सीइंग ताणें गायड करूं तिरचे 7व दिसा आमकां तिरचे वापस इंडिया एमचे बगेजानू ताणेंची एअरपोर्टान हाडून सोडूं तशी एक वेवस्था आमी नेरते सांगून केल्लेली थंगाचे एक तमिळ्यांचो ड्रायव्हर आमकां मेळ्ळो तो मस्त काळ दिले थंगा श्रीलंका ताणें थंगा कोळंबो एअरपोर्टान सुकून आमकां पिकअप केली आमी रामबोधा म्हूण सुकून एक फस्ट ते स्थळार गेल्लीं श्रीलंकान तूं हनुमंतान विश्रमी जालें स्थळ म्हूण सांगताय मनोहरम जावन आसा एक स्थळ चुट्टुवार फुल तें तडागम वाटरफॉल्स मागीर मोले मस्त मोले पचवे मोले रुखाचे मोले सगळें आमकां दिकूं जातालें ते स्थळार हनुमंतू दूत जावन येयलो हांवें वाट कोण तिणें थंगेन रब्बिलो ते मोल्या कुटांत आशिल्लो मोल्यार तो आशिल्लो सगळें सांगून तें एक इम्पोर्टन्स दिताय थंगा चिन्मयानंद स्वाम्यान हनुमंतान एक सा ब्युटिफूल जावन आसा एक दबळ केलें आसा ते दबळांत आमी फस्ट वता न्ही तें दबळ दिक्कीने थंगा सगळें मलयाळीस तशी आनी च्या वेवस्था थंगा तेंपरान जेवणां आसीन वेवस्था थंगा आमकां आराधना कोरयात केदनाय थंगा तोरांचे अंत आसता तें दबळ थंगा सुकून दिवूम पोला म्हूण सुकून तर दिवूम पोला म्हळ्यार तांगेले भाशेन सीतादेवीन अग्निपरीक्षा केलेलें एक स्थळ श्रीरामान युद्ध जावन रावणाक हरवून जमशानीक तिरचे सीताक सती म्हळ्या मदीं तें एक शुद्धी परिची करचे बेजान एक अग्निपरीक्षा नडत केलेली ते स्थळार तो आशिल्लें थंगा एक दबळ आसा तें विस्तारार आमी गेल्लीं थंगा सुकून नुवारालिया म्हूण सुकून एक हिल स्टेशन ब्युटिफूल हिल स्टेशन आमगेले ऊटी मुनार सगळें म्हळ्या मदीं तुलेंशी थंगा खंयी गेल्यार आमकां हें तेयला तोटम दिकूं वयतालें तेया तोटम तुतलें ब्युटिफूल जावन उतले रुखावळी फूल तडागम वाटरफॉल्स रोड जाल्यार चा बेस्ट रोड्स थंगा सीताक ಹಂಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾನು ರಬ್ಬೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳ ತಸಿಂತೆ सीता कोटुवा म्हूण सीतान फोर्ट म्हूण आतां ताका गव्हर्मेंटान एक नामगणेन आसा हग्गल बॉटॅनिकल गार्डन म्हूण सांगून हांगा सीतेन रब्बिन अशोकवनिका अशोक ते रुखावळी सगळें मस्त दिखवतली हांगा रब्बिन ते कट्टो पिंपळा कट्टो सरी आशिल्लें कट्टो तेमी आमकां हांगा दिखूयात तेंच्या आमच्यानी आमी तें सगळें दिखून आमच्यानीक हांगा ते दबळा लगीची सीतान एक दबळ आसा हांगा लगीची ते दबळान तुवें म्युजियम पांय पडूं नेरे धनुविला तटाकम म्हूण सांगून धनुविला म्हळ्यार एक सरार गेली श्रीरामान ब्रह्मास्त्र मारून रावणाक सुस्तायलेलो तेंच्या आमच्यानीक तो ते तडाकांत पडलोलो तर ते स्थळ आमी दिकूं गेलें
थंगाय एक स्मारकम कोंदमनेस तगेने उडगासाक तें तडागम ती मेंटेन करता से तसीची तें जमजानिक आमकां बच्चा सिन्ने ഏറ്റവും ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾನಸಿನ ಸ್ಥಳದ हनुमंतान सीते सदूने स्थळ ते थंगात एक सीता अम्मन टेंपल एक दबळ मंदोंदमनेस ते दबळा लगी एक चांग अरुवीस हनुमंतान उडकी मारल्याने मोलार उचकून उडकी मारल्याने ते पारे उंचारी हनुमंताल पादुक थंगाचे एक स्मारकम जांदमनेस पादुक लग्गन एक स्थळ ते पाऱ्या उंचारी ते स्थळ थंगा सीता रब्बताली स्नीतान स्नान करचें अरवी तें सगळें आमकां पवित्र जाना तेदी लेखून सही दवरून सही तें एक चिरपुरातनम जानासीन एक स्थळ आमी तें नुवारालिया म्हळ्यार हिल स्टेशना परिसरा मारत आसा तें आमी दिकून आमी थंगा साकून वापस वतायत श्रीलंका संगीन एक सान कंट्री तो ताजे चुट्टूम समुद्र तो एका भागान बंगाळूर कडल आनेक भागान आमकां दिकूं येता आमगेन इंडिया महासमुद्रम तें ताजे अदर्थी ते कालाक जाफनाक तूं कोणाक पेटयना सिनी कितें म्हळ्यार तांकां तें युद्ध वंशीय युद्ध नडन जाता न्ही त्या टायमार तें रिस्क आमकां मुखार देखून छान चॅकींग तसी न्ही एअरपोर्टान सुद्दां इंडियान सुद्दां आमी चलना सकता छान चॅकींग तसी न्ही तें आसून घेनूय आमी तें एक चोंकामळे लाग्रहान तेगेन्नी न्ही तें आसा जाल्यार आमी सिगिरिया पर्वतम म्हणून श्रीलंकाचें ഏറ്റവും ചിരപുരാതനം ജാനസിന്നെ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ರಬ್ಬೆನೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳತತೆ ಹಂಗೆ ತಂಗೇನೆ ಪಂಡೇಚೆಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಾಮದಿನ ಸಿನ್ ಸ್ಥಳ ಸಗದಿ ಕೋತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲೆ ಅವನ್ ಸೇರ್ತತೆ तेवें चा ब्युटिफूल एरिया तें चोंकाजने दसिन्ने ते पर्वत आवून चारी तर अनमची तें सीताक सेफ्टी नाम सुकून थांगून रब्बेलेले थंगा सुकून मागीर आमी ट्रिंकोमालियम सुकून तांगेने एक दक्षिण कैलास म्हूण सुकून विशेष पिचिकोरचें एक महाशिवक्षेत्र आसा भयंकर तें दिक्कुकाजनेचे तें चोंकाजने तें जे ब्युटिफूल जावन आशिल्लें पर्वत ताजे चुट्टूम जावन आशिल्लें तें कोण केल्लें सांगीन जाल्यार अगस्त्य महर्शीन तें केल्लें म्हूण ती सांगताय तें आमी जवळ दर्शन घेता थंगा सुकून आमगेन वापस दीस वताय उदलें सांगून जाल्यार 7व दिसा आमी मुनीश्वरीन कोविल पसून सकाळीं आमकां भायर सरून दनपार आमगेन फ्लायट तिरशे वापस इंडियांत सकाळीं आमगेन ब्रेकफास्ट सगळें जावन आमी भायर सरतायत भायर सरून एमचे वटेन एअरपोर्टा लेगीत अदीक दूर नातिन मुनीश्वरीन कोविल म्हणून थंगा रावणाचें वधम जावन रावणादीम शिवांचे आमच्यानीक ब्रह्महत्या पाप इतकसी परिहार कोऱ्यात म्हणून श्रीरामाक विचार जाल्लो तोले साक्षात आमगेले महादेव प्रत्यक्ष पेटयान श्रीरामाल निर्देश केले तुवें थंगा एक शिवलिंग करी आनी त्या शिवलिंगाक आराधना करी ताज्यान करतना तुगेलें सर्व दोशे निवारण जातलें म्हणून आतां तें मुनीश्वरीन कोविल सांगल्यार मनवारी म्हळ्यार एक स्थळार्थ आसा तें शिवलिंग श्रीरामान अशी श्रीलंकांक दवरून केल्लें आराधना केलें आमकां कळटा इंडियांत आनीक एक शिवलिंग आमकां रामेश्वरम दिकूं येता रामचंद्र स्वामीन थंगा इंडियांत सुकून भायर सरचे वेळार एक शिवलिंगाची आराधना केलेली रेवान तें समुद्रा तीर आशिल्ल्या रेवांत थंगा शिवलिंगाची आराधना केली जाल्यार हांगा एक फत्रान शिवलिंग करून आराधना केल्या तशी बच्चमुहूर्तमे एमचेमुहूर्तमे दोन्ही करेरी श्रीरामाले हातानची निर्माण केलेलें शिवलिंग दर्शन आमकां दिक्कू जेन्ना तें आमी परम पवित्र जावन आशिल्लें आमगेन एक रामायणाचे एक यात्रा ते श्रीलंकन यात्रा थंगा अवसानी जातात ते दवळा उतले कडेन बसल्यार आमकां मनांत तृप्ती सोडना तुतुलेंचें आंग दवळ थंगा आराधना सगळं तबड्यांची करताय आमकां धोल आयकूं येतलो चेंडा वाजयता आयकूं येतनी आमगेले मदीं पेंपरां तें सगळें थंगाचें आराधना सगळें आमी तमिळनाडा वचना फडें एक दवळां गेलेलें एक प्रतीती तशी श्रीलंकांत आत्ते आमकां मस्त स्थळार रामायणाचे प्रभाव भारतीय संस्कृतीचे प्रभाव दिकूं येतलो एका अवसर म्हणटल्यार व्हडलें चेलव कांय ना वच्चाक आमी वचूं काजे नंतर रामायणाक तालपरे सिलनाक तें सगळें व्हडलें इम्पोर्टंट जावन आमकां मना येतालें अयोध्या सुकून आमकां नासिका सुकून येवन नासिका सुकून आमकां हंपी किष्किंदा येवन किष्किंदा सुकून आंध्र प्रदेशाक थंगाय आमकां
ली पाक्षी म्हणून सांगून अंदर जडायून वीरमृत्यू നടഞ്ഞ सांगसून तर जडायून श्रीरामाक श्रीलंका पासून सिने वार्ता दिलेली तें स्थळ വളരെ इम्पॉर्टंट रामेश्वरमय വളരെ इम्पॉर्टंट तें सगळं रामायणाच्यान सिने बंदोबस्त दिकून आमकां तें വളരെ जान बंदोबस्त सिनेत हें तर श्रीलंकन यात्रा पासून सिने विवरण संक्षिप्त जान तुगेल मुखार दवरूं राम 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 श्रीरामचन्द्र जय श्रीराम राम राम श्रीरामभद्रा जय।